GSP कोंकणी स्टोरी सांतू हांव वट्टू लोकांका मनापासून स्वागत करता। हांव आज अनंत चतुर्दशी म्हळ्यार नोपी हे व्रताची काणी सांगता म्हणून केल्या। मागशी पांडुरायाल पुतू धर्मराय हो तागेले दायजे लोक कौरव हांगे वर्षीची पगडे आट खेळच्या बसता। पगडी खेळताची तो तागेले राज्य वट्टूची सलवता ते पगडे आटान ती कशर तुरता। कोण ते खेळांतून सलवताची त्यांनी 12 वर्ष वनावचे आणि 1 वर्ष अज्ञातवास करका अशी ताजे नियम उरता। तेच प्रकार हो धर्मरायू ते पगडे आटान तो सोलवून तागेले भावांक आणि बायलीक हांक घेवन वनाक वता। तागेले भाव कोण की म्हळ्यार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आणि बायल द्रौपदी हे सर्व जण मेळून व्हड जंगलांतून साधू लोकांवरी पर्णकुटी बांदून घेवन तांगेले जीवन करता उरताय। जलेबी तांगेले दायजांक तांगेचेर एक पोट चडशे हे लोकांक त्रास दिवका म्हणून तांणी कसं करता की म्हळ्यार कौरवालो ज्येष्ठ दुर्योधन तो अगदीची सान गुणाचो उरता। तो एक पंत कसं करता की म्हळ्यार दुर्वास मुनीक तांगेले 60,000 शिष्यां भरशी धर्मरायाले हांगा तुम्ही जेवण करून येवका म्हणून तांकां एक धर्मसंकटा घालपाटेल उरताले। तेच प्रकार दुर्वास मुनी तांगेले 60,000 शिष्यां घेवन मध्यरात्री सुमार धर्मरायाले पर्णकुटीला घेवन पावताचे आणि आमी जेवण करचे आयल्याची म्हणून सांगतात। त्याने धर्मराया कसं करका म्हणून कळना पाप। द्रौपदीक सूर्या निमित्तान एक अक्षय पात्र मेळिल्लें उरता। तांतू त्यांनी सांगिल्लो 2 नमुनेचे जेवणाची वस्तू तांकां मेळत आशिल्ले। मध्यरात्र नव्हे पोटलो जेवण जावन ते आयदन उमटी घाल्लें उरता आणि सूर्यदेवान बी द्रौपदी सांगिल्लें उरता की टू लोकांक जेवण जायना पण तीन जेवण करता आणि ते आयदन धुवन घालून उमटी घालका म्हण तीन तशें केल्लें उरता। हे दुर्वास मुनीक आनी ताच्या शिष्यांक पळोवन धर्मरायाक आनी द्रौपदीक कसं करका म्हूण कळना। त्यांनी कृष्णाले आराधन करताचे एको भावान तागेली स्तुती करताचे। तेन्ना कृष्ण कोणाक कळनाशी ते द्रौपदी नाशिल्ले कडेन प्रकट जाता आनी द्रौपदीक सांगता तुगेलें तें अक्षय पात्र हाड म्हण। तेन्ना ती दिता। ताका कसनय उरना जाल्यार एक सान भाजी पाल्याच्यो सान तुकडो ताका लागील उरता। कृष्ण कसं करता की म्हळ्यार ते तोंडाक घालीन हडावन धेंकार करता 3 पंत। तेन्ना हे जगांतून समस्त जिव्याले पोट भरून वता। कसले की म्हळ्यार परमात्मान धेंक काडचें म्हळ्यार सामान्य न्हय तो। तशें जावन दुर्वास मुनीक आनीक एक नंबरान पेचान शिरकून बसताचे। अशी तांगेली चूक तांकां कळून धर्मरायाक तागेल्या 4 भावांक द्रौपदीक आशिर्वाद दिवन ताणें वताचे। अशी कृष्ण तांकां त्रास येयले तेन्ना कश्ट येयले तेन्ना तांकां अनुग्रह करता आशिल्लो। आनी वनांत असल्यार बी तीर्थयात्रा करताची नाना नमुने व्रत उपवास करताची दिवस काडता उरताय मस्त तरी कश्टांत उरतायच। तेन्ना कृष्णा तांगे बद्दल भारीची दयश येता मनांत आनी तो हांकां मेळच्या म्हणून द्वारकेच्यान हांगेले हे जंगलांत येता। ताणें येवचें पळोवन धर्मरायो खुशी जाता आनी वचून धांवन धांवन वचून कृष्णाला पांय धरता आनी देवा यो आमगेल्या घराक म्हणून ताका आपण घेवन त्या हाताक धरून घेवन तागेल्या पर्णकुटीन घेवन वता। थंय वतना पडना कृष्णाक एक आसनाचेर बसयताची आनी धर्मराय तागेल्या पांयाक पादपूज करता। पांय धुवन गंधक्षत लावन फुल्ल घालून पादपूज करता कृष्णाले आनी म्हणटा देवा आमकां कसले हे कश्ट कसं आमी पाप केल्ले तुका आमगेचेर करूण येनावे आमगेचेर करूण कर आमगेले कश्ट दूर कर म्हणून धर्मरायू भारी कळकळीन कृष्णा लेगी सांगता। कृष्ण मंद हास करून हासता। तशीच भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वट्टूची एक एकले येवन कृष्णा पांय पण घेवन मस्त अनुकंपान ताका लेगी प्रार्थना करता। देवा आमगेचेर करूण कर तुगेली दय आमगेचेर कायम दवर आमगेल्या कश्टांतल्यान आमकां पार कर म्हण। तशीच
शेवटी द्रौपदी येता. द्रौपदी येऊन कृष्णा पांय पडून मस्त तागेले स्तुती करता. देवा, कायम तुवेंच म्हाका राखील आसा. कौरव लोकांले सभेन तूं म्हगेले मान राखिली तुवें. तुगेले ते अक्षय वस्त्र दिवंक न्हू म्हगेलें रक्षण केलें तुवें. जाल्यार बी हे पळय असल म्हणे कश्ट हे रान्नांत आमी नाना म्हणे त्रास भोगता आसाची म्हणून ती मस्त रडता तागेले. हे लोकांले वट्टूच आयकून कृष्णाल मन करगून तो धर्मराया म्हणटा, धर्मराया तूं अनंताल व्रत कर. ताज्यान तुका तुगेलें राज्य कसले एक कंटक नाशीचे बरे रितीन मेळटा. हाज्यान तुमकां ऐश्वर्य प्राप्त जाता, सुख प्राप्त जाता हे व्रत केल्ले जेन्ना म्हणटा. आनीक अनंत म्हळ्यार हांवूच हे कला काश्ट मुहूर्त दिवस पक्ष रात्री वर्ष हे वट्टूची हांवूची. वट्टू कडेन हांव आसा. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर म्हळ्यार बी हांवूची. हाजे बद्दल तूं केन्ना संशय घेवं नाका. तूं हें व्रत कर तुमकां मस्त बरें जाता म्हूण सांगता. तेन्ना धर्मराय अगदी भक्तीना कृष्णा पांय पडून विचारता, देवा हें व्रत कोण केलें मागशी, कशें करता हें तूं म्हाका सांग म्हणटा. तेन्ना कृष्ण म्हणटा, भाद्रपद मासाचे शुक्ल पक्षाचे चतुर्दशी दिवस हें व्रत करता म्हूण सांगता. हें व्रत मागशी कोण केल्लें कशें केल्लें म्हूण हांव तुका सांगता. तूं एक मनान आयकव म्हूण सांगता कृष्ण.